सध्या आमोण्या गांवांत जो आमोण्या टू खांडोळा ब्रिज आसा, ह्या ब्रिजाक खरें म्हणटाल्यार अंदाजूच आसा, काळोखूच. आनी ह्या काळोख म्हाका दिसता बीजेपी सरकार जाल्ल्याक थंयसर केन्ना म्हाका दिसता त्यो लायटीच पेटोवंक ना. हेजेर सरकारान गंभीर विचार करपाची गरज आसा. कित्याक तर शेजा गोवाचो जावं बार्जी ट्रान्सपोर्ट चालू आसता, बार्जींनी लोडिंग अनलोडिंग थंयसर चालू आसता आनी तेच्यान पोंच्यान रहदारी जाता. ह्या पुलाक खरें म्हणटालो धोको आसा आनी खुबशे अशे थंय गैरवेव्हार जाता अशें आमकां आयकूंक येल्लें आसा. तेन्ना सरकारान बेगीनच्या बेगीन ह्यो लायटी चालू करपाची गरज आसा. कित्याक दुसरें म्हणजे थंय आमी पळयता साबंद पुलार जेन्ना व्हडल्यो व्हेहिकल बी येता तेन्ना रातच्या टायमार कांयच दिसना आनी पूल आसा सुद्दां जाल्यार कांय कळना. म्हणून बेगीनच्या बेगीन कोण मागीर म्हणटा कितें जीएसआयडी डिपार्टमेंट म्हणटा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट म्हणटा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, असो तांचो गोंधळ आसता. आनी तेका लागून हो गोंधळ सोडून बेगीनच्या बेगीन आनी मुख्यमंत्री ह्या पुला वरसून डेली सकाळी आनी सांजचो ह्या डेली पुला वरसून यो वच करता. पूण त्या पुलाच्यो लायटी केन्ना पेट्टल्यो हे एक म्हणजे गुपितूच आसा. हेजेर बेगीनच्या बेगीन तोडगो काडपाची गरज आसा. देव बरें करूं.